तुमचे मंत्री आहा तुमचे आमदार सगळे म्हणटा कांय वचोंक दाबोली दिवचे दाबोली वयचो ना पूण तेंचे फ्लायटी आसना सगळे शिफ्ट कितें तुम्ही मुद्दम पळया आतां म्हाका दिसता जशें जशें इलेक्शन लागीं पावता नॉर्थ वर्सीस साऊथ करपाचो खूब प्रयत्न जातलो एक म्हणजे दिस इज अ तुम्ही जर नाही तुम्ही नंबर मुद्दम काढून पळया द नंबर ऑफ पॅसेंजर्स कमिंग टू गोवा हॅव इन्क्रीज्ड म्हणजे पयर एअरपोर्ट डायरेक्टरान जो सांगला की इफ देर इज अ व्हेरी मायन्यूट ड्रॉप इन द पॅसेंजर्स 20% इज मायन्यूट बॉस ना 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 तो मुद्दम काढून पळय इट इज नॉट 20% थोडे ना ना ताज्या खातीर एकूच सांग तुका पण यू लुक एट द नंबर ऑफ फ्लायट्स दॅट आर कमिंग इन मोपा द फ्लायट्स हॅव सी कशें आशिल्लें इफ द 20% हॅड मूव टू मोपा वी कुड हॅव सेड इन फॅक्ट फुटफॉल थ्रू एअर ऑफ पॅसेंजर्स हॅज डबल्ड तर म्हाका दिसता हे दाबोलीच्या बद्दल जे चल्लां ते सद्या इज अ पार्ट ऑफ राजकारण आणि हेच पॉलिटिशियन्स आशिल्ले जे मागीर मोपाचेर प्रश्न विचारतात बट दे हॅड ऑपोज मोपा ऑल्सो नो बट एट द एंड ऑफ द डे द फ्लायटी वयता न्हू सर बिकॉज देर इज अ कशा स्टेटमेंट शेवटाक थोड्यो ज्यो नाही एक म्हणजे जे कितें लिमिटेशन्स ताका दाबोली खातीर आसा बिकॉज ऑफ डिफेन्स तर थोड्या एअरलायन्यांनी 2 ऑपरेशन जमना म्हणून केल्या पण हांव परत सांगूंक सोदतां दाबोलीचे एक्सपान्शन प्लॅन्स आर ऑल्सो इन प्लेस करेक्ट इट इज गोइंग ऑन हय सो द वर्क इज गोइंग ऑन सो इफ द एअरपोर्ट वॉज टू बी शट वाय वूड वी डू एक्सपान्शन प्लॅनिंग नो बट व्हाय कम सडनली दिस फ्लाइट्स आर शिफ्टिंग देन नाही फ्लायट्स हांव तुमकां परत सांगता दाबोली ऑल्सो वील रिगेन इट्स पास्ट ग्लोरी जे कितें ड्रॉप आसा दॅट ऑल्सो वील कम बॅक दॅट मच आय कॅन अश्युअर यू सो दाबोली आनी हे परत पळय डिफेन्स मिनिस्टरान सांगला सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरान सांगला मुख्यमंत्र्यान सांगला आता तरी आसतना जर हे कोण तरी पॉलिटिक्सा खातीर जर सांगता म्हाका दिसता कोणाचो शब्द हे करपाचो तो गोंयच्या लोकांक खबर आसा सगळ्यांनी सांगला सगळ्यांनी एश्युरन्स दिला पण एश्युरन्स दिवनूय समज तूं फ्लायटी वयता जाल्यार कितें समजपाचें परत ताणें एअरपोर्ट आला फ्लायट ना परत सांगता की दाबोली बंद जावचो ना इनफॅक्ट दाबोली वील ओन्ली ग्रो आतां कशें थोडे जे आशिल्ले ते टर्मिनल बिजी जाल्ल्या कारणान खूब हे जाल्लो पण वन्स इट एक्सपांड्स द एअरलायन्स वील ऑल्सो फायंड इट मोर कम्फर्टेबल तर त्यामुळे परत सांगता तसो गोवाज एअर ट्रॅफिक इज ओन्ली ग्रोईंग आणि इट इज ग्रोईंग एक्सपोनेन्शियली त्यामुळे गोवा हॅज मोर स्कोप हांव परत सांगता म्हणजे जशें मोविन बाबान सांगलें की वी मे हॅव अनदर एअरपोर्ट इन द कमिंग डेज बट म्हाका दिसता विथ गोवाज ट्रॅफिक इट इज दाबोली मीन्स नॉट गोईंग एनीवेअर आणि दाबोली वील ओन्ली ग्रो फ्रॉम हियर पळय शेवटाक जर कोणाच्या लोकांच्या मनान कितें कन्सर्न आसा तो रेस करप आनी ताका उत्तर दिवप हें आमचें काम त्या पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्हाचें काम बट हांव तुमकां एज अ पार्टी हांव तुमकां परत सांगता शेवटाक डिसिजन मेकर्स कोण डिफेन्स मिनिस्टर सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एज अ पार्टी वी हॅव रिपीटेडली सेड की दाबोली इज नॉट ओन्ली म्हणजे शटडाऊन तर सोडाच इट इज ओन्ली गोइंग टू एक्सपांड